10व्या 70 आयताराक कूड मेळिल्ले जनिता खरवताच्या आत्महत्येवेल्यान वातावरण तापलां। फाटली 4 वर्सां ते एका निवृत्त पोलीस उपअधिक्षका कडेन वावराक आशिल्ले। ते फामिलीन अकस्मात ताका 10व्या ताच्या घरा हाडून सोडलें। सप्तकभर धनगर वाडो ताका सोदतालो। अल्पवयीन चलयेक कामाक कशें दवरलें, ताणें जीव दिवपा सारकें कितें जालें हे गजालीची खोलायेन चवकशी करची म्हूण आमदार बाबू कवळेकार आनी NGO मागतात। जनिताची कूड पुराय कुशिल्ल्यान पुलीस आतां DNA चाचणी करतात। चेडवाची पोस्टमॉर्टम टीम केल्या उपरांत चेडवाची बॉडी चड कुसल्या कारणान आमकां थोडेशे जे आमच्या मनान जो संशय आसलेलो ते संशयाक लागून आमकां रिपोर्ट बरोबर मेळूना आनी रिपोर्ट मेळूना डॉक्टरान DNA सगळें काडून बिडून दवरला। पळया तरी सुद्दां आमकां मनान एक दुबाव आसा। तो फुडले जे डॉक्टरांनी जे पार्ट्स काडून दवरल्या त्या हेजेर आमकां कितें तरी आमी जो संशय केल्या त्या संशयाक लागून कितें तरी आमकां धागेदोरे मेळटले काय कितें। जनिता खरवत ही 10व्या 70ची चली फाटली 4 वर्सां एका निवृत्त DYSPच्या घराक काम करताली। फाटल्या 7 जुलयाक DYSPच्या घरच्यांनी जनिताक हाडून तिच्या घरा पावयले। फाटले 4 दीस तिची वर्तणूक सारकी ना अशें जनिताच्या आवयक सांगलें। निवृत्त DYSPच्या सुनेन जनिताचे आवयकडे पगाराचे 33,000 रुपया दिले। आपणाक आनी कामाक धाडूं नाका अशी विनवणी जनितान आवयक केली। दुसरे दीस सकाळी जनिता घरांतल्यान ना जाली। धावे गांवांतल्या लोकांनी जनिताच्या घरच्या सयत वाळपय पुलिशेन वचून त्या विशीं म्हायती दिली। 14 जुलयाक धावे गांवांतूच तिची कूड मेळ्ळी। आयतारा सांजे 6:30 वरांचेर येयली आनी तिच्या आईक आई मेळ्ळी तिका ते पात्रांवाक मेळ्ळी आनी आईक सांगलें खंय अशें करता बरें ना रातचें बडबडटा हे ते मातशें पळया म्हणलें आनी ती पयशे दिले 32,500 रुपया पेमेंट जातालो तिचो। तियेन काडून तिका 33,000 रुपया दिले पॅकेटान पॅक करून आनी कपडे आनी चपलां सगळें हाडली आनी तिच्या ताब्यान केली आनी ती गेली 6:30 वरांचेर। ज्या पद्दतीन जनिताची कूड मेळ्ळ्या ती पळयल्यार हांगा कितें तरी गोंधळ दिसता। ह्या प्रकाराची खोलायेन चवकशी जावची अशी मागणी धनगर समाजाचो अध्यक्ष आमदार बाबू कवळेकारान केल्या। सरासर सगळे जर विचार करीत जाल्यार हे अशें जें कितें घडलां हाजे फाटल्यान हेजी सखोल चवकशी जावची, नीट चवकशी जावची इतलें आमचें उद्देश आसा। चवकशी करता आसतना खंयच घाई म्हणजे खंयच हलगर्जीपणां जावची न्ही। कित्याक एक 18-19 वर्सांची चली भुरग्याची जेन्ना ती सोंपता आनीक जे सगळी हिस्ट्री जर पळयत फाटल्यान कशे पद्दतीन जाल्यार एक संशय येता, डावट्स येता कशे पद्दतीन हें जालें आसतलें। कित्याक जेन्ना ताका 4 वर्सां खंय तरी काम करप सडनली ती त्या घरा कडेन सोडप आनी घरा कडेन पावयले उपरांत त्याच रातीन दुसरे सकाळ फुडें तें भुरगें ना जावप आनी तेजी 2-3 दिसांनी बॉडी मेळप पूण अनेक क्वेश्चन निर्माण जातात, प्रश्न निर्माण जातात। एका निवृत्त DYSPन अल्पवयीन चलयेक घरात कामाक दवरलीच कशी असो प्रश्न सवेराची अध्यक्ष तारा केरकारान केला। जनिताक न्याय दिवपा खातीर ह्या प्रकरणाची पुराय चवकशी करपाची मागणी तारान केल्या। पण ज्या कुटुंबान ताका कामाक दवरले त्या कुटुंबान ताका ल्हान भुरगे कामाक दवरले म्हणून तेंचेर खरं म्हणूं जाल्यार चिल्ड्रन एक्ट तांकां लागू करपाचो आनी तांकां अरेस्ट करपाचें। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चेतन गांवस। गोंयची नामनेची साहित्यीक माधवीताई देसाय संवसाराक अंतरली। सोमारा फांतोडेर तिका बेळगांवां काळजाच्या आताकान मरण आयलें। ती 80 वर्सांची आशिल्ली। तिचे फाटल्यान 3 चलयो आसात। येता 21 जुलयाक ती आपलो 80वो वाडदीस मनोवपाची आशिल्ली। तेच दिसा तिची 2 नवी पुस्तकां प्रकाशीत जावपाची आशिल्ली। आतां मेरेन तिची 35 पुस्तकां आयल्यात। मंगळारा दनपारां तिचे निमणे संस्कार जातले। गोंयच्या साहित्यिकांनी तिका आर्गां ओंपल्यांत। नामनेची गोंयकार मराठी साहित्यीक माधवी देसायाची 35 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यांत। तातूंत नाच ग गुमा हें तांचें आत्मचरित्र खूब गाजलां। नामनेचे मराठी नाट्यकर्मी बालजी पेंढारकराची माधवी ही चली। फाटलीं बरीच वर्सां बांदोड्या रावताली। कांय दिसा फाटीं ती आपणाल्या चलये कडेन बेळगांवां गेल्ली। थंयच तांकां काळजाच्या आकातान सोमारा फांतोडेर मरण आयलें। 21 जुलयाक तांचो 80वो वाडदीस मनोवपाचो आसलो। मंगळारा बेळगांवूच तांचे कुडीर निमणे संस्कार जातले। गोंयकार साहित्यिकांनी सर्गेस्त माधवी देसायाक आर्गां ओंपलीं। ही एकदम दुःखदायक बातमी, म्हणजे धक्का देणारी आणि एकदम सुन्न करतात तशी बातमी झाली। त्यांची प्रार्थना ही कादंबरी माझ्या अजून लक्षात आहे, कारण त्यामध्ये त्यांनी गोमंतकातील ख्रिस्ती जीवनाचं वास्तववादी चित्रण करून एक नवा विषय मराठी विश्वात आणला, मराठी साहित्य विश्वात आणला। संवेदनशील
आणि सामाजिक बांधिलकी मानणाऱ्या लेखिकेच्या मृत्यूमुळे गोमंतकाच्या साहित्य विश्वात आणि समाज जीवनात पोकळी निर्माण होईल यात शंकाच नाही. माधवीताईचं देहांत झालं ते गोयचे खूप मोठे नुकसान झाले. एक साहित्यिका, एक लेखिका आणि संस्कृत प्रेमी जिने काम भरपूर केला. स्वतः ह्या एक सुद्धा संबंध बांदोडे वाठारांत ती ल्हान ल्हान भुरग्यां एकठांय घेवन तिका तांकां संस्कृत म्हणजे संस्कृतींतल्यान शिक्षण कशें दिवप हे शिकयताली. जी जरी आमच्यात ना तरी तिचे अस्तित्व सदांच आमच्या अंत्रुज नगरात आसतलें अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. केरी फेरी धक्याचेर पावसाच्या दिसांनी मोठ्या प्रमाणात रेंव काडिल्ल्यान सुकते वेळार फेरी धक्याक लागना. ताका लागून लोकांक बरेच त्रास जातात. फेरी बोटींतल्यो गाडयो भायर काडटना नाका शेवट जाता. नित्याचे कटकटीक लागून तेरेखोलचे 50 भुरग्यांनी केरयेची शाळाच सोडल्या अशें न्यू इंग्लीश स्कुलाचो पालक शिक्षक संघ सांगता. केरेचो धोको जो आसा पळय तो वर्साचे वर्स अशेंच जाता पावसांत आणि गाडी येता पळय मोटरसायकल येता इस्कॉलाची भुरग्यांक भरपूर त्रास जाता आमकां. कारण आमची गाडी रोमडली पळय 4 व्हिलर फेरेचो जो फाटो आहा पळय तो फाटीत रावलो. गाडी नेमली आनी पोना दोनूय चाकां. मागीर बस हाडून ती आमी गाडी काडली. भितरल्यान फेरयेनसून जी भायर येता गाडी पळय ती 99% पुरता. आणि हांगा हे गव्हर्मेंटान 3 वर्सांनी म्हणटा टेंडर केलां आमी, टेंडराक दिल्या ना आमी, पूण आजुनूय त्या टेंडराचें कांय हेंच ना न्हू. फक्त आमी वाचता पेपराचेर. त्या तेरेखोलच्या भुरग्यांक तो जो सद्याची धक्याची जी परिस्थिती आहे ती बघल्यार थंय फेरी बोट लागना. लोक थंय वाजेतात, त्रास जाता सगळ्यांक. तेका लागून ते भुरगे घेवन डायरेक्ट ते त्या बाय आतां मेन रोड जाल्या कारणान हरमल, पांद्रे, कोरगांव हे सायडीन भुरग्यांक घालतात. आनी हय ते सायडीचे लोक हे सायडीन येवपाक खूप डिफिकल्ट जाल्ल्यात आनी चडशे लोक ते सायडीन वयतात. जो फेरी धोको आसा हो पूर्णतः म्हणजे थंयसर धोकादायक. आणि जी रेती आहा त्यामुळे ती फेरी थंय लागपाक फाटी लागता. ह्याच्यामुळे थंय अत्यंत धोकादायक अशी स्थिती जाल्लेली आसा. ह्याच्यार काहीतरी सुधारपाची गरज आसा. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.